शेपडे कडेन सूज येवन मागीर घावो जावन 3-4 दीस तडफडून गोरवां मरपाचे प्रकार पाली गांवांत फाटल्या 15 दिसां सावन घडटात। गोरवाकारांनी तांचे कडल्यान जाता ते सगळे उपाय करून पळयले, कांयच उपेग ना। गोरवांच्या दोतोरान तांकां गायांच्या शेणाक सुद्दां हात लावं नाका म्हूण सांगला खंय। पयलीं ती जमनीर पडटा आनी हातपांय हलयता अशें, आनी कमीत कमी एक आनी गाय 3 दीस उरलेली, एक गाय 2 गाय 2-2 दिसांनी त्यो देवळा कडेन आसल्यो म्हणून आमी बगल्यो तांकां हातपांय हलोवन हलोवन अशी तकली बडोवन ती मागीर मरता। अशी सगळी मेल्या आनी तेंची शेणाक तर शेण तेंचें कोण व्हराना, तांकां तशें पातळ एकदम पातळ म्हणून सुकें, पूण तो हात बुडयलो की हातीक तेल कशें लागता आनी दिकाचो ह्यो बसता। ती गोरवां जमनी पडटा आनी हातपांय पडयता ती आनी 4 दीस तशी उरतात जमनीर ती, आनी ती मागीर 4 दिसांनी मागीर आपुणूच मरता ती। आनी ते डॉक्टर येयल्ले न्हू, तेंच्यांनी शेणाक तुमी हात लावपाक घराक शेण काडूं नाका म्हणालें। एकदी बुकांड्यासून तांकां शेपडेसून रोग जाता, शेपडी वांकडीत धरता आनी हें आतां घोव येता आनी पडटा आनी मरता। कितले दीस जाले आतां 10-15 दीस म्हयनो जाय गेलो। म्हयनो जालो। ह्या म्हयन्याभरान कितली गोरवां मेली आसली तुज्या मतान? 20 मेली हांगा। गांवांतली गोरवां गांवच्या न्हंयत व्हाळांत वतात। न्हंय व्हाळ सुद्दां दूषित जावंक शकता, ताका लागून सरकारान हाचेर बेगोबेग उपाय काडचो। तेच प्रमाण रोग जंगलात पातळ्यार कितेंय जावंक शकता। आतां हांगा कुसल्या हें पाणी पाड जावंक शकता, भितून जर हें करीत जाल्यार हांगातले कोण ओडून व्हरतलो ती जाल्यार आमी 2-3दां ओडून व्हरोन सायटीक आपडल्या, पूण ते आतां ही जाली ती जावं, पूण आतां हेच्या फुडें जर तो फाटले फावट आमचो तो बिबट्या होगान 2-4 खाल्लेली हेची गोरवां, पूण परत जर वचून तो खायत जाल्यार तर रानांतय बी कांय प्रॉब्लेम जावंक शकता। वाघ बी वचोन हें करून जाल्यार ते खातीर मातसो चॅक करपाचें तेंच्यांनी कित्या खातीर डॉक्टरांनी कित्या खातीर मारतात। वाळपय वेटरनरी दोतोरांच्या राज्याक मात कांयच खबर ना। आमकां एकूय केस येवंक ना हांगासर, आमचे कडेन रिपोर्ट जावंक ना, ना आमच्या डिस्पेन्सरीक जावं वाळपय ना आमच्या सब सेंटराक। आतां आमकां तुमी हे आमच्या वार्ताहरान फोन उदय सावंतान फोन केलो म्हाका, तेन्ना म्हाका कळ्ळें तें कितें जालां। आतां येयलें जाल्यार कोणी आमच्या हे असिस्टंटा कडेन हांवें इन्क्वायरी केल्या, एकूय केस रिपोर्ट जावंक ना। नो 70त माकड तापान फाटलीं 2-1 वर्सां जालीं खवदळ घाला। माकड ताप पेडण्या मेरेन पावला, तातूंत आतां गोरवांक हो विचित्र रोग। वेटरनरीचे दोतोर मात लोकां कडच्यान आपोवणे येतले म्हणून रावल्यात। प्रुडंटा खातीर वाळपयच्यान देवेंद्र गांवस।